भौमान तुका गोयंकारा। आयज आमी हांगा अध्यक्षा बरोबर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीत पावल्ली आसा सांचे। आमचे बायलांनी महिला काँग्रेस जेन्ना आमचो संपर्क आयलो उलयली तेन्ना बायलांनी खरें खंय तरी तिडक मारिल्ली आसा। ती म्हणपाक लागल्या की भाजी कितली म्हारग जाल्ली आसा, पेट्रोल कितले म्हारग जाल्ले आसा, लायटे बील कितले म्हारग जाल्ले आसा, उदका बील कितले, पोट तिडकेन बायल्यो आयज रागान बशिल्ल्यो आसा। त्यो म्हणटात, आमी तांकां विचारलें तुमकां पेन्शन येता, तुमकां DSS स्किम्स येता, हाऊसवाईफ स्कीम येता, तर तेणी आमकां सांगलें सरकार एक सायडीन 2000 दिता आनी दुसरे सायडीन 5000 घेता म्हणून। खास करून पोलीस स्टेशनार ज्या तरेन हे पोलीस ह्या लोकांचो छळ करतात, ज्या तरेन लोकांचे कंप्लेनी ते रजिस्टर करना आणि ज्या तरेन ह्या लोकांचेर अत्याचार जाता तो पळोवन दिसता की ह्या गोंयान आणि खास करून पेडण्या म्हालान हे सुशासन म्हणटा ते ना। जवळ जवळ 15 कोटीची टेंडर्स ऑलमोस्ट सगळी म्हणजे अप्रुवल बी घेऊन सगळे रेडी आहात। या सहकार्याच्या माध्यमातूनच विरोधी पक्षातलो आमदार असून सुद्धा गेली 14 महिने लोकांक जाय तशी कामां जातात। अशीच तुमचे सहकार्य सदैव लाभतले अशी आशा। दयानंद सोपटे एक लोकां बरोबर रावता, विरोधी आसतना सुद्धा, कारण ताणें एक मांद्रेच्या लोकांनी एक इतिहास केलो। सिटींग चीफ मिनिस्टराक हरयले त्या खातीर परत एकदा दयानंद सोपटे बरोबरच मांद्रेच्या प्रत्येक नागरिकाक अभिमानान जो ताणें ताट मानान जे मतदान केलें खंयच भिडून आसतना, आनी देशाक एक सिग्नल धाडलो की मुख्यमंत्र्याक सुद्धा उडोवपाची धमक ही फक्त मंद्रम मतदारसंघाक आसा, आनी मांद्रेचे मतदारसंघ हे स्वाभिमानी आसात।